गोयचो फामाद मानकुराद आंबो विकत घेवंक लोकांची बाजारांत गर्दी पडटा। मात सुरवातेक मानकुराद परवडपा सारको ना। मानकुराद डझनाक 6000 म्हणून बाजारकार सांगता। मानकुराद शिवोलेच्यान येयला, निल्लीच्यान कोण हाडटा 6000 रुपया डझन। इतलो रेट असो स्टार्टिंग असो स्टार्टिंग असोच आसता। पायरी आहा, सिंदूर आहा। त्यांची रेट किती आसा? पायरी 250 2500 रुपया। 2500। सो सध्या मानकुरादाची चड रेट आसा। मानकुराद फस्टाक असोच आसता। कितेक सुरू आहा तशी चड ना तेगे। पण वळखी आहा तेच एडजस्ट करता। एक कोण एक व्हरता, दोन व्हरता, डझन भर चपटी करून कोण व्हरना। 6000 रुपया डझन आसा। 6000 रुपया मानकुराद डझन आसा। आणि अवेलेबल कसे बरे खूप मोठ्या प्रमाणात आंबे बरे आसा गॅरंटी। हे खंयसून गोंयांतले काय? गोंयांत कुट्टाळीचे, किलावालेचे आणि जुवारीवाले आंबे भरपूर आसा। औंधे खूप आसा, मातसो हाटी आसा। थंडी लेट पडला न्हू, ताका लागून आंबे फाटी वयले। आपूस आसा 5000 रुपया डझन, 4000 रुपया डझन आसा। आणि पायरी आसा 3000 रुपया डझन। आणि सिंदुरी येता 3000 रुपया डझन। पणजे मार्केटात ह्या सिजनाचो पयलो आंबो जो मानकुराद आसा तो सध्या दाखल जालेलो आसा आणि तो घेवपा खातीर लोक मातशे फाटीफुटी जाता, कारण तेजी रेट आहा ती 6000 रुपया आसा। 6000 रुपया पर डझन। पण ज्या कोणाक परवडना ते 500 रुपया एक आंबो तरी घेता अशें आमकां जे विक्रेत्यान सांगलें आसा। त्याच्या उपरांत आपूस आंबो जो आसा तेजी रेट 2500 2500, 3000, 4000, 5000 अशी रेट आसा। सो सगळ्यांची चड रेट आहा ती आमच्या मानकुराद आंब्याची 6000 पर डझन आसा। सो तो आंबो पयलो आसल्या कारणान सध्या पयल्या सिजनाचो पयलो आंबो आसल्या कारणान सध्या रेट चड जाल्लो अशी आमकां कळटा। स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव।